सोमिया वंदन तुका दनिया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा काकुळ तुझी दात जीवित तुझे लाभ देवा आमच्या काकुळदारा मानून घेता आम्ही सगळे सृष्टी सगळी तू म्हण सर्वेस करतली वर्णूक आमच्यान जायना पदवी तुझी वरती कशी गाव तुझी कीर्ती प्रणाम तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा काकुळ तुझी दात जीवित तुझे लाभ देवा आमच्या काकुळदारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो बाळक जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयणी तो हांगासर ह्या पवित्र थळार ह्या बाळक जेजूच्या देवतेंपलांत हांगासर आमी जमल्या पवित्रपणाची जिणी नियाळच्याक आमी आनीकी थोडे पवित्र जावच्याक आनी खंडीत जावन पवित्र जायचे तर आमच्या हातान कितेंच ना देवानच आमकां पवित्र करी जाय तर त्याच देवाची कृपा मागून आमी आयल्या तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक तरात मागया आमची पवित्रपणाची जिणी आनीकी सडीत पवित्र जावं दी प्रत्येक जण आमचे युवा जण पवित्रपणाच्या शेगुणांनी नटोवन आमच्या मुखल्या समाजेक पवित्रपणाची खरी देख ते जावं दी म्हणून मागया पवित्रपण जियोवच्याक आमी सुकोवन पडल्या तर देवाचें बोगसाणें आमी मागया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्वपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनान चिंतून तोंडाक उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून घेवन सदांच संवार मये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सरपदवेदार देव आमची काकूळ करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्या काकुळ सोम्या काकुळ क्रिस्ता काकुळ क्रिस्ता काकुळ सोम्या प्रार्थुया प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सडवण केल्या देखून आमी तुका देन वाचता ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोन दादोशी जावंक आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बासयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडोवंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक सांब पावलोन रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप सगळी सृश्टी मात्र न्हय पवित्र आत्मोस प्रथम फळ म्हूण घेतलेली आमी आमचे सगळे कुडीक
गुलामपणांतली सुटका मेळोवन देवाच्या भुरग्यांचें दत्तपण आमकां केदळा लाभात म्हूण अत्रेगून आसता अंतस्करणी सुस्कारतांव, कित्याक ह्या भरवशा उदेशी आमकां तारण मेळ्ळां. जर आमी भरवसतांव तें आमच्या दोळ्या मुखार दिसता, तसलो भरवसो न्हय. कित्याक दोळ्यांक दिसलेले वस्तूंचेर कोणी भरवसो दवरिना, पूण दोळ्यांक दिसा नासलेल्या वस्तूंचो आमी भरवसो दवरून आसांव जाल्यार आमी सोंसणीकायेन तिची वाट पळोवन आसांव म्हूण जालें. तशेंच आमच्या अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आधार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मोस आमचे खातीर आपल्या हास्कार सुस्कारांनी विनंती करता. आनी आमच्या अंतस्करणाचे गूट जाणा असो तो देव आत्म्याची खुशी कितें म्हूण जाणा. कित्याक आत्मो देवाचे कुशेक सरी जावन देवाच्या लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता. ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक, म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां, तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडाशें करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां वेंचून काडचे आदींच तो वळखून जाणा, तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावन ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भाव भावणांच्या घरांत आपल्या पुतान मालगोडो पूत जायजे म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पासत जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिली, तांकां ताणें आपयलें. जांकां ताणें आपयलें तांकां ताणें नितीवंत केलें. जांकां ताणें नितीवंत केलें तांकां ताणें महिमेवंत भागीदारां केलें. देवाचें उतर हें. Somia terseia, Raja Povit Nava, Ogli Kusaria, Alleluia Gavya.
ताच्या पवित्र नावाक उगडी कुसाऱ्या गितां गावनोवी सोम्याक नावाड्या किन्नरी वाजून ताका वर्णिया ताची श्रेष्ठस्त्या आमी नियाळ्या ताचे बरेपण आमी वाखणया Alleluia गावया सोम्याक सिया ताच्या पवित्र नावाक उगडी कुसाया Alleluia गावया सोम्याक सिया ताच्या पवित्र नावाक उगडी कुसाया सर्वेस्पोर तुमचे सौवे आसो तुमचे सोवे आसो जुवाऊं परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या तुम्ही म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात तवळ हांव बापा लागीं मागतलों तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवें सदां काळ रावतलो तोच तो स्वताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसार ताका पळयना ताका वळखयना पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना हांव तुमचेशी परत्यान येतलों आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवंच ना पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात हांव जियेतां देखून तुमी जियेतल्यात हांव म्हज्या बापा थंय तुमी म्हजे थंय आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हूण त्या दिसा तुमी समजतल्यात म्हजे उपादेश घेवन ते पाळटा तो म्हजो मोग करता जो कोण म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो हांवूय ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता बाळक जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो हर एक वर्सा जानेवारीची पयलो हप्तो आयलो म्हणटा आसतना लगभग मंगळूरच्या शहराच्या भोंवतणी आसल्या आमकां सोमेस्तांक एका नमण्याचो संतोश एका नमण्याचो हुरूप कित्याक बाळक जेजूचें फेस्त येवंक आसा कार्मेल गुड्यार आमकां वचूंक आसा नव्यान करूंक आसा बाळक जेजूची मजत मागोवंक आसा आनी ताच्या मजतीन आमी बरें जावंक आसा पूण मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सर्वांनी ह्या पवित्र थळार येयसय तर आमी सर्वांनी हर एका वर्साच्या 12 म्हयने हर एका ब्रेस्तारा येवन नोवेना करी जाय तर कारण एक आमी जेजू बरी जायसय आमी बाळक जेजू भशेन जायसय आमी पवित्रपणान वाडसय फाटल्या 5 दीस जावन ह्या पवित्रपणा वयर आमी जायतो नियाळ करना आसा आमच्या पवित्र पुस्तकाक आमी पवित्र पुस्तक होली बायबल म्हणटा इस्रायल गांवांक होली लँड पवित्र जागो म्हणटा आमी जेरुसलेम शहराक पवित्र शहर होली सिटी म्हणटा आमी करच्या नोवेनाक आमी पवित्र संस्कार म्हणटा सक्रामेंताच्या आराधनाक पवित्र संस्कार म्हणटा पवित्र ह्या सर्व वस्तूंक आमी पवित्र म्हणलो एक शब्द घडसीत
तर मग अच्छा भाऊ भयणीनो हो पवित्र म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ कितें ह्या कित्याक पवित्र म्हणटा कित्याक ह्या बुकाक आमी पवित्र पुस्तक म्हणटा कित्याक इस्रायलाक पवित्र गांव म्हणटा पवित्र शहर म्हणटा पवित्र संस्कार म्हणटा ह्या सगळ्याक एकच कारण जावन आसा हो पुस्तक पवित्र कित्याक तो जावन आसा देवाचो ग्रंथ इस्रायल गांव पवित्र कित्याक देवान वेंचून काडलेलो गांव जेरुसलेम पवित्र कित्याक जेजू जल्मलो वाडलेलो गांव संस्कार पवित्र कित्याक थंयसर आसा जेजू ह्या एकाच शब्दान सांगचें जाल्यार जें कितें देवाचें जावन आसा तें जावन आसा पवित्र that which belongs to God is holy मगाच्या भाऊ भयणीनो आमी सगळीं देवाची आमकां सगळ्यांक देवानच विंचून काडलां आमकां सगळ्यांक देवानच रचला तर आमी पवित्र आनी देखून आयचो हो शीर्षिक आयचे आमी नियाळ करचो ह्यो वांटो खऱ्या रितीन सारको जावन आसा कित्याक आमी पवित्र जावंच्याक म्हणून आज सांगना बगर आमी पवित्रपणान वाडच्याक कित्याक आमी हर एकली पवित्र जावन जल्मल्या पूण पवित्रपणांत आमी वाडोवंक आसा सांत आगोस्तीन ताणें एक बूक बरयला त्या बुकाचें नांव जावन आसा सिटी ऑफ गॉड देवाचें शहर म्हणून आनी ह्या पुस्तकांत तो 2 रितींच्या व्यक्तींचो उल्लेख करता पयलो व्यक्ती जावन आसा जो वायटाची वाट धरता ह्या संवसाराक तो बोलता संवसाराचो तो पाटलाव करता आनी अशें चिंतता की हो संवसार शाश्वत ह्या संवसाराचें जिवीत सारकें जिवीत ह्या संवसारांत मेळचे वस्तूत संपूर्ण वस्तू ह्या संवसारा उपरांत कितेंच ना म्हणून चिंतता आनी जो व्यक्ती पातकाक सांपडटा वायटाक सांपडता दुसरो व्यक्ती जावन आसा तो म्हणटा जो चिंता हांव ह्या संवसाराचो न्हय हांव ह्या वस्तूचो न्हय हांव ह्या प्रकृतीचो न्हय हांव देवाचो देवान म्हाका रचला आनी म्हजें शाश्वत घर देवा थंय आसा म्हजें शाश्वत बिडार देवा लागीं आसा म्हूण चिंता आनी देखून ह्या संवसारांत तो आसल्यारय देवाची परजा म्हणून देवाच्या राजाचो मनीस म्हणून तो म्हणल्या लेखार जियेता आनी तो जावन आसा पवित्र व्यक्ती म्हणटा सांत आगोस्तीन मगाच्या भाव भयणीनो आमी सगळे क्रिस्तांव पूण आमी एक संगत उडास धरूंक आसा एक गजल उडास धरूंक आसा आमी साधारण मनीस न्हय वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल वी आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल आमी साधारण व्यक्ती न्हय आमी असाधारण मनशां जावन आसा कित्याक म्हळ्यार आमी केवल मनशां न्हय बगार आमी मनशापणांतय दैवीकपण जियोवच्याक आपयलेलीं We have been called to live a divine life in our human life. आमी मनशापणांतय दैवीकपण जियोंक आपयलेलें देखून आमी साधारण मनशां न्हय मोगाच्या भाव भयणीनो देखून साधारण मनशाचें जिवीत आमी जियोंक साध्य ना आमी जियेजय दैवीकपणाचें जियेत आनी हेंच सांत पाऊल म्हणटा जेन्ना आमी देवाचें जिवीत ह्या दैवीक जिवीत जियेता आमी दैवीक जाता देखून सांत पाऊल गलातकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 2 उतरां 20 म्हणटा ह्या फुडां हांव न्हय बगार क्रिस्त म्हजें तें जियेता आमी जियेना मोगाच्या भाव भयणीनो आमी जियेता जर तर आमी जियेता तर आमी मनशा सैमान जियेता आमी जियोवचे आमी न्ही बगार देव आमचे थंय जियेता म्हणल्यार त्या मनोभावांत जियेल्यार मात्र आमी दैवीकपणान जियेता आमी पवित्रपणान जियेता तर मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्रपण म्हळ्यार कितें बेंगलोरांत आसतना म्हाका एक तरणाटो भुरगो येवन म्हणलो फादर म्हजी मम्मी डॅडी म्हाका सद्दां तेर्स जाल्ल्या उपरांत वचून इमाजीचो उमो काण घे म्हणटात दिमिंगान तेर्स कर म्हणटात म्हाका सारकें जायना फादर पूण मम्मीन डॅडीन सांगिल्ल्या खातीर वचून हांवें इमाजीचो उमो काण घेवचो पूण म्हाका तें बरें लागना फादर म्हाका दिमी घालूंक मोने ना फादर काल्याक हांवें दिमी घाली जाय ताका हांवें म्हळें दिमी घाली नाका वचून इमाजीचो उमोय काण घेनाका काले म्हणटात फादर मागीर कितें काले हांवें कितें करी जाय हांवें ताका विचारलें भावा देव इमाजेन ना आमी सगळीं जाणां
खंडीत जावन पूण देव तुज्या काळजांत आसा तूं ताका पळोवंक शकताय गी तूं ताका पळोवंक शकताय गी ना आमकां तो दिसना आमच्या भितर तो आसा आमच्या कुडींत आसा आमच्या हर एका विश्वान तो आसा खंडीत जावन पूण आमकां तो दिसता गे आमकां मनशांक थोडे संगती गरजेच्यो आनी त्यो संगती केल्ल्या वरवीं आमच्या जिणयेंत आमकांच आमी रुजवात दिता की देव आसा म्हणून आनी ह्या खातीर आमी करचें गरजेचें आमच्या मम्मी डॅडीचो या तुमच्या पतीचो पत्नीचो तुमी फोटो तुमच्या पॉकेटान धरतात उडास येता आसतना तांच्या जल्मा दिसा फोटो काडून 4 कोटी उमो दितात त्या फोट्यान मम्मी आसा गी त्या फोट्यान तुमचे डॅडी आसा गी भाव आसा गी भयण आसा गी पती आसा गी ना पूण ताचो उडास आमकां येता त्या फोट्या वरवीं आनी देखून आमी उमो घेता तोच जावन आसा आमचो मनोभाव तर मोगाच्या भाव भयणीनो केवळ थोड्यो संगती करच्यो पवित्रपण न्ही टू एक्ट समथींग टू डू समथींग इज नॉट होलीनेस भगार पवित्रपण जावन आसा आमची जिणी इट इज एन एटिट्यूड देखून एक बरें येणार म्हणटा पवित्रपण म्हळ्यार संपूर्णपण होलीनेस इज होलनेस संपूर्णपण आनी संपूर्णपण कशें येता संपूर्णपण आमचें जिवीतच जावन आसा सगळें ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लायफ केवळ मागणें न्ही केवळ बरें करचें न्ही आमी चिंतूंक पुरो हांव सदां न्हीच तेरसाक वता हांव सदां न्हीच नोवेनाक वता मागण्याक वता तेतून हांव भोव पवित्र गरज ना जावं पुरो हांव सगळ्या दुबळ्या धाकट्यांक दान दितां हांव सदां न्हीच बरें करता तांच्या आश्रमाक वचून तांच्या सांगात वेळ करसिता देखून हांव पवित्र गरज ना हांव कोणा विशयान वायट उलयना हांव कोणा विशयान गॉसिपींग करिना ते देखून हांव पवित्र मनीस गरज ना हें सगळें करनी आमी पवित्र नासतना जावंक साध्य आसा कित्याक पवित्रपण आमी करचें काम न्ही आमी करच्या कृत्या वरवीं आमी पवित्र जायना बगार आमी पवित्र जावचें देवाच्या बेसांवान मात्र ओन्ली गॉड कॅन मेक अस होली देवान मात्र आमकां पवित्र करी येता कित्याक तो जावन आसा सर्व पवित्र आयच्या प्रस्तावान आमकां बरें सुडाल सांगलें पवित्रपण एक कुरपा ती कुरपा देवान दिवची आनी कुरपा मेळिल्ल्या शिवाय आमी कोणी कितेंय केल्यार सगळो अंतराळ पृथ्वेचेर हाडल्यार आमी पवित्र जावंक साध्य ना हें देवाचें दिर्वें तर आमी पवित्र जायचे तर देवाचेरच आमी लपतून रावूंक जाय ओन्ली गॉड कॅन मेक अस होली मोगाच्या भाव भयणीनो आयचो संवसार पळया आयच्या संवसारांत आमकां जायते पंथावन आसात आमी म्हणटा आमची तरणाटी भुरगीं म्हणटात आय लव माय मम्मी आय लव माय डॅडी म्हजो मम्मी म्हळ्यार म्हाका बारी मोग म्हजो डॅडी म्हळ्यार म्हजो बारी मोग पूण साबारपटी आमी आमच्या मम्मी डॅडीक दुखयना गी तांणी सांगिल्लें आमी स्विकार करनासतना तांचें मन दुखयता गी ना दुसरें साबारपटी अशें जाता आमकां आमी संवसारांत ह्या संवसारांत वायट साबार संगती चलता आमी म्हणटा गरज नासतना विभाड करचे जायते संगती आसात आनी असल्या संगतीचेर आमी सवाल करता ताचें काजार इतलें मार्गायेचें जालें सारकें गी आमी सवाल करता पूण म्हज्या कुटुंबांत कार्य येता आसतना हांव तितल्यांत कर्ज करतां आमच्या मदें एक पंथावन आसा अ चॅलेंज बिटवीन अस पळया आमी आमच्या इस्कॉलांत आमच्या संस्थांनी आमच्या इगर्जेंत रेग्रो हाडल्यार आमी सवालां घालता कित्याक असलो रेग्रो येवन वचो पूण आमच्या घरांत तें आपूण नजो हांगा सोलो नजो हांगा वाणें घाल नजो रेग्रो हाडटा मोगाच्या भाव भयणीनो पळया आमी मॉलाक वचून थंयसर आसल्या ग्रेस्त मनशाच्या शॉपांनी वचून तांणी सांगलेल्या मोलाक एक चूर म्हणलें आमी थंयसर वचून बार्गेनींग की तें चर्चे करनासतना सांगिल्लें मोल दिता पूण भायर एक दुबळो मनीस थंयसर रस्त्या देगेर बसून 10 रुपयांक 4 आवळे इकता जाल्यार ताजे कडेन 10 रुपये कित्याक 5 रुपयाक दी म्हणून चर्चे करता ग्रेस्त मनशाक इसारले पयशे दिता दुबळ्या मनशा कडेन 1 रुपया तरी चर्चे करता पळया आमचें पवित्रपण खंय आसा मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सबारपटी पळयता आमी करच्या वायट जाता आसतना आमी तांच्या विरोध उलोवंक झुजोवंक वेता आनी तांकां वायटा विरोध झुजाचें म्हणून आशेता पूण आमच्या घरान कुशीन जो वायट चलता आसतना हांवें कित्याक वसा जाय ती पडोवन तांचें प्रॉब्लम तें म्हजें प्रॉब्लम न्ही म्हणून वगत बसता
आमी आजकाल आश्रमांत वचून क्रिस्मसालेकार, न्यू इयरालेकार, इस्टरालेकार आमच्या आश्रमांत आसल्या आमच्या भाऊ भयणींक सांगता एक दीस करसिता हांव, तांकां कुस्वार दिता हांव, तांकां जेवण व्हरून दिता हांव, एक दिसाची तांची साखरी करता हांव. पूण घरा आसल्या व्हडली मांयक एक दिसी तिची वाटली काण धुवूंक हांव. असलो संसार आमचो मोगाच्या भाव भयणीनो. एका दिसाच्या आडंबराचो संसार आनी ह्या आडंबराच्या संवसारांत मोगाच्या भाव भयणीनो एक सवाल, हांव पवित्र घे. पूण आमकां सगळ्यांक एक जाप येवंक पुरो, कशें हांवें पवित्र जावयेत. एकच सुवाट आयचो वांजेल म्हणटा, एकच सुवाट जावन आसा, मजतदार, हेल्पर. आमी आमचेच आमी करूंक साध्य ना, आमी आमचेच पवित्र जावंक साध्य ना. पूण आमकां निराशी जावची गरज ना. आमकां एक मजतदार आसा, जेजून बसयल्लो, देवान दिल्लो पवित्रात्मा. मोगाच्या भाव भयणीनो, हो मजतदार कोण म्हणून आमी सारकें समजायचे जाल्यार आमकां आयज संवसारांत समजूंक बारी सुलभ. फाटल्या दिसांनी हांव गोंयांत गेल्लो. गोंयांत गेल्ल्या त्या वेळार म्हाका बॉन जेजू ह्या कथेद्रलाक वचचें म्हूण मन आसलें. सान फ्रांसीस सावेराची इम कुडी लागीं वचून मागाजें म्हूण मन आसलें. पूण आमी ड्रायव्ह करून गेल्ले देखून म्हाका वाट गोत्तून नासली. देखून हांवें कितें उपयोग केलें, GPS सिस्टम तुमी वळखातात जावं परत थोडी आयकलां. GPS घालून ड्रायव्ह केलें. कितेंय जावं दी, त्या GPSान म्हाका बॉन जेजू कथेद्रलाक व्हरूना, खंय एक कडेन ल्हानशें एक ग्रोट्टो आसलो थंय वचून सोडलें. आसूं दी, ते मागीर लोकां कडेन विचारन वचचें पडलें, GPS फेल जालें, जावं दी. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या संवसारांत पळया, आमकां ह्या संवसारांत गुवाचे जाल्यार आमकां एक मजतदार आसा. कितें? GPS सिस्टम. आमी टायप करता कंप्युटरार, तरणाटी सबार जाणां हें समजता. टायप करता आसतना आमकां जाय जें कितें, टायपींग असिस्टन्स. कित्याक स्पेलिंग आवड आसना, कोणें सोदचें तें देखून टायपींग असिस्टन्स आमकां जाय जें. सबार फावटी आमी एका बऱ्या उंचल्या स्थानाक आमच्या बँकांनी खंयचें काम करता जाल्यार मॅनेजर पोस्ट पावलो जाल्यार आमी म्हणचें आसा, आय कॅनॉट डू दीस जॉब, म्हाका जायना एकल्याक, आय नीड अ हेल्पर. सेक्रेटरी जायचे एक न्ही, हेल्पर जायचे. आज आमची इल्ली प्राय भरता आसतना पेंगटाच्या खिळी, आमच्या दोंपराचे खिळी इल्ले सडील जाता आसतना घरचें काम करूंक जायना, वयर सकयल पुसोवंक जायना. आमचे आजकाल पळयल्यार घरां व्हड जाल्यार कुटुंबां ल्हान जाल्यात, पुसोवंक बारीक कश्ट, नितळ करूंक बारीक कश्ट, तेतून खाल जायचे. घरांत एक हेल्पर जायचे. मोगाच्या भाव भयणीनो, कुमोक नासतना आमी कितेंय करूंक जायना. आनी तेंच सत आमच्या जिणयेंत, आमच्या आध्यात्मीक जिणयेंत कुमोकदार आमकां नासतना आमी पवित्र जावन जियोंक साध्य ना. आनी देखून जेजू म्हणटा, तो मजतदार जेन्ना आमचे थंय येतलो, तो सदांकाळ आमच्या सांगात रावतलो. हर एक घडी, हर एक मिनटां ताका 9 to 5 ड्युटी न्ही, 9 वरां 8 7 5 वरां मसोर मात ड्युटी न्ही. बागार आमच्या दिसपडत्या जिणयेच्या हर एका दिसा 365 दीस 24/7 आमच्या सांगात तो आसा. आमी न्हिदल्यार तो जागो आसा. तो मजतदार आमकां पवित्र जावंक आदार दिता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, तर पयलें हांवें जर तर पवित्र जायचे जर हांवें कामां करची न्ही, हांवें मागण्या फाटल्यान धांवचें न्ही, गरज हें सकट गरजेचें. पूण पयलें म्हाका जाय जाय हांवें मजतदाराक म्हज्या भितर मागा जाय, पवित्र आत्म्याची कृपा मागा जाय, आदार मागा जाय. तवळ मात्र आमी तो मजत आमी घेवं येता, आमी पवित्र जावं येता. खंयचे जाण हांवें सांगचें जाल्यार पवित्र आत्मो जावन आसा आमच्या स्पिरिच्युअल वर्ल्डाचो GPS सिस्टम, आमच्या आध्यात्मीक जिवनाचो GPS सिस्टम. जो वांजेला अध्याय 16 उतरां 8 तावन मुखार तुमी वाचला, तो म्हणटा, तो येतच पातका विशांत, नीती विशांत आनी नीती फैसला विशांत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. म्हणजे कितें सारकें कितें वायट म्हणून तुमकां दाखोवन दितलो. ऑर ही वील बी अ एड टू युअर लायफ. तुमच्या जिणयेक तो एक आदार जावन आसतलो. आमी दर्यांतल्यान पाशार जावन वता आसतना चारी वाटेन उदक, तुमी कितलीं जाणां तारवाचेर पॉयंट केला म्हाका कळीत ना, पूण तारवाचेर तुमी पॉयंट केल्यार पळया, चारी वाटेन उदकच दिसता, दुसऱ्यांक कांय दिसना. आनी देखून ह्या तारवांक तांच्या सारक्या सुवातेक पावोवंक त्या दर्याच्या वेळेर व्हडले व्हडले दिपस्तंभ घालतात, लायट हावस म्हणटा आमी, बांदतात. कित्याक ते तारवाक वाट दाखयतात खंयच्या दिशेन वचत जाय म्हणून. त्याच प्रमाणे मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र आत्मा जावन आसा आमच्या जिणयेक एक दिशा दाखोवचो.
आमी खंयच्या वाटेन वसा जाय म्हणून सारकी वाट दाखोवचो जावन आसा. तितून पयलो पवित्र आत्म्याची कृपा आमी मागोवंक जाय आनी ही कृपा आमकां खंडीत जावन पवित्र करूंक शकता. सा फावोस्तिना तुमी आयकलां जावन पुरो तिचें नांव. दैवीक काकुळतीचें देवा साव ह्या संवसाराक हाडलेलें तिणें जावन आसा. तर सा फावोस्तिना अशें म्हणटा, द शॉर्टेस्ट वे टू होलिनेस इज टू फॉलो द प्रॉम्प्टिंग्स ऑफ द होली स्पिरीट. पवित्रपणाक लागशिल्ली वाट जावन आसा पवित्र आत्म्याच्या शिकवण्याक आमी कान दिवचें. म्हज्या भाव भयणीनो, कशें आमी पवित्र आत्म्याच्या शिकवण्याक कान दिवं येता? 3 संगती भोव गरजेच्यो पवित्र आत्म्याच्या संगतीक कान दिवंक. पयली संगत जावन आसा आमी पवित्र आत्म्याक मागा जाय. सदांच मागता आसतना आमी मागा जाय. आमच्या कुटुंबांनी आमी तेर्स म्हणटा आसतना पवित्र आत्म्याचें गीत गायता, भोव बरें, कित्याक तो आमकां मागोवंक शिकयता. कित्याक रोमाकारांक बरयलें पत्र अध्याय 5 म्हणटा, पवित्र आत्मा आमच्या भितर आसलो देवा बापाक आब्बा बापा म्हणून उलो करून कुमक करता. आमी मागचें न्ही, देखूनच पवित्र आत्मा आमचे ते आशिल्ल्या शिवाय आमकां मागोवंक साध्य ना. आपोस्तलांनी जेजूक म्हळें आमकां मागोवंक शिकय, कित्याक आमकां मागोवंक कळयत ना. पवित्र आत्मा आयल्या शिवाय आमकां मागोवंक साध्य ना. म्हज्या भाव भयणीनो, ते देखून पवित्र आत्म्याची मजत म्हाका जाय. दुसरें जावन पवित्र पुस्तकांत पवित्र आत्मा आसा, ह्या पवित्र आत्म्याची सकत हर एक दिसा वाचून ताची सकत म्हाका जाय. तिसरें जावन पवित्र संस्कार आमी घेता, सक्रामेंत. हे सक्रामेंत आमचे ते येता आसतना पवित्र आत्मा आमच्या भितर हाडटात आनी आमकां खाजगी दिशा दाखयतात. निमाणें म्हज्या भाव भयणीनो, सदांच कृपा मागया. आज हांगासर आमी आयल्या जाल्यार ह्या भगवंत थळार, ह्या पवित्र थळार आयल्या जाल्यार ह्या बाळोक जेजूची कुमक मागून आयल्या जाल्यार म्हज्या भाव भयणीनो, आमच्या कुडीक भलायकी मेळटा खरें. हांगासर जायती आजाप जातात खरें, पूण हाच्या वर्तें जावन एक वर्तें आजाप मागया. म्हाका कुडीची भलायकी जायजे जेजू बरें, म्हाका शिकोवंक मोत जायचे, गिन्यान जायचे बरें, म्हज्या कुटुंबान समाधान जायचे, काम जायचे, म्हाका भुरगें जायचे, हें सक्कड मागया. पूण सांगाता म्हज्या भाव भयणी मागया, सोम्या म्हाका पवित्र जावंक कुमक कर. हेल्प मी टू बी होली. पापा फ्रांसीस म्हणटा, पवित्रपणाचें आपोवणें केवल थोड्यांक मात्र न्ही. सांत जावचें आपोवणें केवल ताका, फावोस्तिनाक, अल्फोन्साक, या फ्रांसिसाक, या तांकां मात्र न्ही. सांत जावपाचें आपोवणें हर एकल्यांक आसा. वी ऑल आर कॉल्ड टू बी सेंट्स, वी ऑल आर कॉल्ड टू बी होली. And that is possible only when we have the Holy Spirit. जेन्ना आमचे थंय पवित्र आत्मा आसा, त्या पवित्र आत्म्याक आमचे थंय मागया आनी आमी आमच्या जिणयेंत पवित्र जावंक प्रयत्न करया. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्वपुत्रधार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण
ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां, तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचें सासणीक योजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हणून दाखयले. अनंतपूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टीक पडलो. ताचें अमरपण पडजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दरबारांचो सर्वेस्वर सर्गांनी संसार भरला तुज्या सर्वेस्पराचे नामी येता सर्गी तुका सर्गी तुका बापा, करोस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जरे तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारूं दिलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घट परगटुया. तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटता. तुझ्या येण्याची
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पाऊल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार बरे देवाचे मये संगाती, सांजुजे तिचे पती संगाती, भगवन धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. पवित्रपण आमच्या जिणयेच्या कामाचे इनाम न्ही, बगार पवित्र आत्म्याची कृपा देवाचें बेसांव. तर तें पवित्रपण आमकां सर्वांकी लाभों दी म्हणून जेजू आमच्या भावा आनी आमच्या सडवंदरार शिकयले मागण्याद्वारे आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळणेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्वरा, सर वायटांतली, अनवारांतली, वायट सक्तेंतली, पवित्रपणाच्या विरोध वेच्या सक्तेंतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें भागांनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. पुनर्जीवन क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. संतोषान हास्या तोंडान एकामेका क्रिस्ताची शांती पटोवया. पळया भाव भयणीनो, सर्व पवित्रपणाची जर, पवित्रपणाचें केंद्र आनी आमकां पवित्रपण हाडून येवचो सोमी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभली आमी सर्व सुभागी.
जेजू स्वागत तुका दी तुजो सांगात म्हाका सोम्या जेजू स्वागत तुका दी तुजो सांगात म्हाका ये जेजू ये काळजान म्हज्या मोगान तुझ्या ये जेजू ये काळजान म्हज्या काळीजे मोगान तुझ्या दिताय बुंडो जीविताचो सोम्या काळजाचो दिताय बुंडो जीविताचो सोम्या काळजाचो ये जेजू ये काळजान म्हज्या मोगान तुझ्या ये जेजू ये काळजान म्हज्या काळीजे मोगान तुझ्या तुझो मोग म्हाका दिला गोळी जमी मोजो जाला तुझो मोग म्हाका दिला ये जेजू ये काळजान म्हज्या काळीजे मोगान तुझ्या काळीजे मोगान तुझ्या पत्नीके पोटसरी देणे दैवीक तुझे निर्मणे पत्नीके पोटसरी देणे दैवीक तुझे निर्मणे ये जेजू ये काळजान म्हज्या मोगान तुझ्या ये जेजू ये काळ
प्रार्थुया. पृथ्वीवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिबी मोडची म्हूण तुवें येवचिल्लें. ह्या तुझ्या मोगाच्या येवजणे पासत हो दीस वाचनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजूचे नवे. दायकन बसात. तुमकां सुमेस्तांक बरो दीस मागता. गुड मॉर्निंग. मोगाचेनो बाळकाजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयार जावन आज आमी 5व्या दिसाचें नोवेन करून आसा. आयच्या दिसाक आमी नियाळो विशय जावन आसा शेगुणाचें जिवीत. आयच्या दिसा आमी नियाळ विशय जावन आसा माग आत्म्याची मजत जियोंक पवित्रपणाचें जिवीत. हो संदेश ह्यो नियाळ फेस्ताच्या संदेशावेर मांडून हाडला. फेस्ताचो संदेश जावन आसा क्रिस्ताक नेसया, पवित्र जावया. आनी कशें पवित्र जावचें हाका पुराक संगत्यो कसल्यो हें आमी ह्या दिसांनी नियाळ करून आसा. आत्म्याची मजती आमकां पवित्रपणाच्या जिविताक आदाराची जाता. आयच्या दिसा आमी सर्व युवा जनां पासून मागता. हें वर्स मंगळूर दियेसीसीन युवा जनांचें वर्स म्हूण पासारला. आज पुरो आयतारा पासारला आनी आज आमी पयले पुटी म्हणयत दियेसीसींत युवा जनांचो दीस जावन संभ्रमता. सर्व युवा जनां पासून आमी मागता तांचे खातीर प्रत्येक मेस सांजेर 6 वरांर आसतलें. आनी तशेंच आतां 9 उपरांत युवा जनां पासून प्रत्येक आराधनाय आसतलें. फाल्यां आमी पिडेस्त आनी प्रायस्त पासून मागता. फाल्यां पिडेस्त आनी प्रायस्तांक सकाळीं 10:30 वरांचेर मीस आसतलें. ब्रेस्ताराचो दीस येतो. आमी सडीत बसकेक माटवाची वेवस्था करता. पूण एक विनंती, मालगाडी मिसा घेता जाल्यार दायकन वेळार येया. आमी तुमकां जाता तितलें बसोवंक हांगासर जागो मेळचे बरें पळयतल्या. आनी प्रायेचें आसा जाल्यार बसल्या कडेन कुमसार जावंकी वेवस्था आसा. मिसा उपरांत प्रत्येक मागणे आनी आशिर्वाद आसतलो. फाल्यां 9 तावन दनपारां 1.5 वरां पर्यंत येदोळ स्थिलशिल्ल्या प्रमाणे आमच्या हॉलांत रक्तदान शिबीर आसा. फादर मुल्लास आस्पत्र आनी हे पुणशेत सांगात मेळून ह्या फेस्ता संदर्भी रक्तदान शिबीर मांडून हाडटा. रगत दान करून गरजेवंतांक आदार दिवंक बरें मोन करीचे म्हूण तुमचे लागीं आमी विनंती करता. सोनवारा दिसा आमी सक्कड भुरग्यां पासून मागता. भुरग्यांक प्रत्येक मिसाचें बलिदान सांजेर 6 वरांर आसतलें. नेण्ट्या भुरग्यांक सांजेर आपोवण कश्ट जाता देखून सकाळीं 10:30 वरांचेर भुरग्यां खातीर मिसाचें बलिदान आसतलें. 14 आनी 15 तारखेर आमी फेस्त संभ्रमता. सगळो विवर भायर कट्टिल्यांनी आसा. दायकन पळया. फुडल्या दिसांनी तुमकां आमी तिळशी तेल्या. भाव भयणीनो, ह्या फेस्ताक आमी सक्कड भक्तीक आनी सांगात मेळून संभ्रमची परब. जायती जाण आदार दिवन आसात. आमी ऋणी आसा. बाळकाची आशिर्वाद तांचेर मागता. तशेंच तुमचो सहकार आमी आशेता. 5,000 आनी सडी दिल्ल्यांक फेस्ता दिसा 14 तारखेर सांजेर मिसाचे पयले मानाचे वाद दिवन आमी मान करतल्या. आनी ह्या दिशेन तुमचो सहकार आमी आशेता. जायते जण स्वयंसेवक, सुमार 100 वयर स्वयंसेवक जावंक पुरो जेवणाची वेवस्था करूंक, पार्किंग हेर रितीची मांडवळ करूंक सकाळीं जावन संजे मसर हांगासर वावट करन आसात. तांकां सुमेस्तांक आमी ऋणी आसा. आयच्या दिसा एमिसाचें बलिदान भेटोवन आयच्या विशयाचेर नियाळ दिला. मानदीक बाब डेरिक कापुजीन याजक सा अन्नाची फ्रायरी विजयी थंयसर आपली सेवा ते दिवन आसात. सुमेस्त तांच्या नांवी तांचो आमी उपकार बावडटा. बाळकाजेची आशिर्वादां तांचेर मागता आसतना सा अन्ना फ्रायरी विजय थंयसर अशा सर्व याज कापुजीन फ्रादीचेर बाळकाजेची आशिर्वादां सदांच आसूं दी म्हणून आमचे मागणें जावन आसा. थँक्यू फादर. तशेंच साप भेटवणी केल्या मानदीक बाब राजेश डिसोजा आमचेच कार्मेलीत याजक प्रस्तुत होण्णावर लागसर मठादाकेरी थंयसर सान सेबास्टियनची फिरगज आसा. थंयसर विगर जावन सेवा दिवन आसात. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. तशेंच आज गायन केला मानेस्त सायमन बाजा आनी ताच्या पंगडाच्यांनी. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचेनो ही सगळी मिसा यूट्यूब चॅनलाचेर लाईव्ह प्रसार जाता. तशेंच कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलाचेर लाईव्ह प्रसार जाता. तशेंच वेब फेसबुकार आनी वेबसायटार आसात. आनी सांगताच सकाळीं 10:30 मीस 3:30 वरांचेर दिवायन वर्डाचेर येता. आनी सांजेचे 6 वरांचे मीस 8 वरां दिवायन वर्ड TV चॅनलाचेर फायज जाता. ते तुमी पळोवयेत. आज आमकां दनपारांच्या जेवणाक पोशक जावन आदार दिला मानिस्त JR लोबो आनी ताचें कुटुंब. आमचे आदले शासक ते बाळूचे भक्तीक ह्या पुणशेताक तांणी वर्तो आदार दिला.
आणि आयच्या दिसा आमी प्रत्येक रितीन तांचे खातीर मागता तांचे खातीर आनी तांच्या कुटुंबाच्या इराद्या खातीर आमी मागता मनीस जाहीर लोबो तांणी मुखार येवन आमी देवचो मान स्विकार करीचे म्हणून विनंती करता. कितले सादे पळया थंयसर सकला बसून आसा आमचे आदले शासक सुमेस्तांचे नवीन तांचो आमी उपकार भोगता. आमचे कॉमेंटाचे वडील तांकां मान करता. तांणी सांगलें फादर तुमी मुखार आनी आपोवचें नाका तांकां हांवें सांगूंक ना मुखार आपयता म्हणून तितल्यार ते येवंक ते येनातले पूण तांचे खातीर आमी मागता म्हूण बसयला. बाळू जेजू आमचे आदले शासक मनीस जेर लोबो आनी ताच्या कुटुंबाक विशेष आशिर्वादांनी भरोवन दी म्हणून आमचे मागणें जावन आसा. थँक्यू सर. उबी रावया मिसाचो आशिर्वाद. मगाच्या भाव भयणीनो ह्या भाग्यवंत ह्या पवित्र तळार बाळक जेजूची आशिर्वादां मागून आमी हर एका ब्रेस्तारा वर्सभर येता. हो एक जागो विशिश्ट जागो आमी जाणा परगांवांत हांव आयिल्लीं रजेर येता आसतना एक तांकां आसा रजेर आसतना एक 3 प्रोग्राम दवरतात. 3 प्रोग्रामां काल फादर एक रेतीर करीचे एक रेतीर करीचे दुसरें एक पटी कुटुंबां सांगता पिकनिकाक वचाचें तिसरें एक पटी कार्मेल गुड्या वचाचें. बरें तें काम मुंदार उरवरा पूण ह्या गुड्यार आयिल्ल्या उपरांत हांगातावन पवित्रपण पाटी व्हरया. केवल एक पिकनिकाक येवचें नाका बगर ह्या जाग्यार आसली पवित्रताय आमच्या घरांत व्हरया आमच्या कुटुंबांत व्हरया उडास दवरया. पवित्रपण आमचें काम न्ही देवाचें बेसांव तें बेसांव आमकां सदांच मेळों दी. आमच्या कुटुंबांत हांव ती पवित्रताय आरंभ करया आनी अशें आमचें राष्ट्र आनी आमचो संवसार पवित्र करया. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसो. सर्वोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात बाळक जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. मोगाचे न्हू जर तर हांगा युवा जण आसात तांणी मुखार येवचें आनी हांगा थिंबेर पडचें. युवा जण आसल्यार तांणी मुखार येवचें भिये नाकात. तुमचे पासून आमी मागता ह्या संदर्भार जर भायर कोणी आसात तांणी मुखार येवचें. सरी वाजनानो तुमचे हात सोडात दोळे तुमी धांपात. जे कितें तुमकां मागूंक जाय जे कितें आशिर्वाद तुमकां देवात तुमी आशेतात तें पुरां मागून घेयात. वडिलांनो तुमचे हात उबारात. ह्या युवाजाना पासून तूं थोडो वेळ मावून रावून मागात कित्याक आमच्या घरचे खांबे हे इगज मातेचे खांबे हे तांचे फुडार बरें जावन दी तांचें शिकप बरें जावन दी तांकां बरें काम मेळोवन दी बरो सांगातपण तांकां मेळोवन दी तांचें जिवीत नंदन जावन दी म्हूण ह्या वेळार आमी मागया आनी सरस्वराचो आशिर्वाद तांचेर मागया. ह्या संवसाराच्या सक्तीचेर कुडीच्या बोलवण्याचेर आनी सहसंगतीचेर जैत व्हरून बरी क्रिस्तांव युवक युवती जावंक तांकां सरस्वती आशिर्वाद करून म्हूण आमी मागया. सर सांगाता म्हणया मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा समी तेजो मनशाचो इश्ट जावं जेलो सरतराच्या गजांनी तो मनशाक पावलो पिडा गुण करून दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें
नेणाऱ्या शिकलो जेजो मेस्त्री म्हूण नांवडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतून मनशांक तांच्या सर्गसांनी तो पावता प्राग असो जेजो बाळूक म्हणटा कितले चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव आशिर्वता मोगडा जेजू हांगा आसात तुजीं भुरगीं तुजें बेसांव तुजें देणें तांच्या जिवितांत जायती खावचेनी आसा जायते एंग्जायटी आसा फुडार कितें जाता मुखार कितें जाता आमचें फ्युचर कितें आसा म्हूण जायती खावचेनी तांचे भितर आसा तुजो पवित्र आत्मो तुवें आमकां दिलाय त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तांकां बरोवन जिवितांत करेक्ट डिसिजन घेवंक बरो निर्धार घेवंक तांचेर पांयार तांणी रावोंक बरो फुडार तांणी बांदूंक बरो सांगातपण तांकां जोडूंक बरें शिकप तांणी शिकोवन तांचें जिवीत बरें करूंक तूं तांचेर आशिर्वाद घाल पवित्र आत्म्या तांकां तुज्या सक्तेन बर तुज्या कृपेन बर तुज्या फळांनी तुज्या शेगोनांनी तांकां नेटय ए भाग्यवान जेजू बाळका तुजी सर पदवी आज्या भितरान उगडपी केली आसता आनी तुजो हात बेसांव दी उखलो आसता तुका पातयेन उलोवन मारतल्यान सक्तान दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं सोदीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां तळण्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो नांवान मरये कृपेन बरयले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजू भगवंती मुरये देवाचे माये आमी पापयां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाचे कडी आमेन आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सादी तो साता आनी सदां सर्वता आमेन जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सादी तो साता आनी सदां सर्वता आमेन जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सादी तो सात आनी सदां सर्वता आमेन जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे ए अजबच्या जेजू बाळका आमच्या बेसान खाणसाचेर एक आकुलची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडोवन आमी मागता तुजे इतले बिल मदीन बरयले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकासून दी आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवन दी काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोग आनी बुजवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता आमेन मोगाळ इवाजानानो बाळका जेजून तुमचे थंय जायतीं आशिर्वादां घाल्यान तालेंत आनी तुमकां भरल्यान बरें घराणें दिलां बरें शिकप दिलां आनी बरें फुडार दिवन आसात हे सर उपकाराक ताका अर्गां दियात ए उदार बळोक जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्या येदेडो उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्या काकुळती आमी वर्णितल्यो तूं जावन आसा हे आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजोबाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विसरून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजो सोडून दीत स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन सर आमची तकली बगोवया आनी बाळकाचो आशिर्वाद मागून घेवया स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं
तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सवें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. भाव भयणीनो, आतां युवजना पासत मागोवन तशेंच आमच्या सक्कट गरजां खातीर मागोवन मोठवें आराधन आसतलें. म्हणून ती बाप डायरेक्ट कापुचेन याजक हें आराधन सोदून व्हरतात. कोणाक वचूंक आसा दायकन आशिर्वादीत केल्लें जेवण तयार आसा, स्विकार करून वचचें म्हणून विनंती करता. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक तुका आराधन. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक तुका आराधन. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. देव तूं आमचो बोधयाळ सरपट करता नमस्कार. देव तूं आमचो बोधयाळ सरपट करता नमस्कार. Alleluia, 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 Alleluia. Gesù Raya mogalista करता स्तुति आराधन. जेजू राया मोगाळीसा करता स्तुती आराधन. जीवनासाय आमच्या काळजान कर्पण करता नमस्कार. जीवनासाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार. पवित्र ज्ञा पारक्लिता करता स्तुती आराधन. पवित्र ज्ञा पारक्लिता करता स्तुती आराधन. अज्ञात रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार. अज्ञात रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार. Alleluia, 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 Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Argan Jesu, Aglab Jesu, Argan Jesu, Mahima Jesu, Stuti Jesu, Vanditaam Jesu, Harsitaam Jesu, Dinwastaam Jesu, Vakantaam Jesu, Namaskar Jesu, Pranam Jesu, Hallelujah, 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 Hallelujah. मोगळा सोम्या जेसू या पवित्र उंड्या रुपार आमच्या मध्ये तू आयलाय तू आमचो खरो इश्ट तून आमचो मजतदार आमकां केदींच सांडून घालना तसलो म्हण आमी जाणाव सोम्या तुजें शाश्वत उपस्थितपण आमच्या मदें जागे दवरच्याक उंड्याचें रूप तुवें घेतलें आमच्या कुडींत आमचें सुवें संपूर्ण रितीन एक जावच्याक आमचें खाण तूं जालोय आनी आज परत सोम्या ह्या पवित्र तेंपलांत ह्या पवित्र उंड्या रुपार आमकां मेळोंक आयलाय सोम्या आज प्रत्येक तरान आमच्या युवा जाणां खातीर तुका तुज्या कडेन मागोवंक आयलें हांव सोम्या तुवें युवा प्रायेर तुजोच जीव सगळ्या संवसारा खातीर समर्पण तुवें युवा जाणांचे कश्ट कितें म्हण समजलोय युवा प्रायर सोम्या संवसाराची सोडवण तुवें केली आनी ह्या तुज्या वावरांत कितले कश्ट कितले पंथावन कितले चॅलेंजीस आसात म्हणून तूं समजताय जेजू जेजू आमकां सबारांक आमच्या युवा जाणांचे युवा पिळीचे कश्ट समजनात आमी आमचेच नदरेंत युवा जाणांक तुलन करता पूण सोम्या युवा जण जावन जियेल्लो तूं खंडीत जावन तांचे कश्ट समजताय खंडीत जावन तांचे कितें चॅलेंजीस आसात तूं समजताय सोम्या तूं मात्र तांकां सारकें पारखीताय तर सोम्या आज आमच्या हर एक युवा जाणांक तुज्या हातांत समर्पूंक आयल्या हांव तांकां तूं स्विकार कर सोम्या मुखल्या पिळगेचे मुखल्या फुडाराचें केंद्र तीं जावन आसात मुखल्या फुडाराक दिवची दिशा ती जावन आसात आमच्या संवसाराचें मुखलें प्रतिरूप ते प्रतिबिंब ते जावन आसात सोम्या आमच्या युवा जाणांक सांबाळ तांकां तुज्या हातांत समर्पण दिता हांव आमची जबाब आमी तुका नमस्कार करता सोम्या जेजू आमी तुका नमस्कार करता सोम्या जेजू उंड्या रुपार लिपोवन रावन आमकां मेळोवन आयिल्ल्या तुका आमी तुका नमस्कार करता सोम्या जेजू तुकाच मोडून आमचें खाण जावन दिताय देखून आमी तुका नमस्कार करता सोम्या जेजू तुज्या युवा प्रायर तुवें तुजें जिवीतच त्याग करून आमकां सोडयलें देखून आमी तुका नमस्कार करता सोम्या जेजू आमी तुजे तावन कितले पयस गेल्यार आमच्या फाटल्यान तूं धांवून येताय देखून आमी तुका नमस्कार करता सोम्या जेजू तुका उलो मारलेल्या वेळार हर एका घडये आमच्या मुखार तूं उबो जाताय देखून आमी तुका नमस्कार करता सोम्या जेजू आमच्या कश्टांच्या वेळार तूं आमचें धैर्य जाताय देखून आमी तुका नमस्कार करता सोम्या जेजू आमच्या परिक्षे वेळार आमची जाणवाय तूं जाताय देखून आमी तुका नमस्कार करता सोम्या जेजू आमच्या पिडे वेळार आमचे वोकात तूं जाताय देखून आमी तुका नमस्कार करता सोम्या जेजू संसार आमकां समजनातल्या वेळार इश्ट जावन आमकां पारखीताय देखून आमी तुका नमस्कार करता सोम्या जेजू कोणेय म्हाका समजनातल्या वेळार आमची दुखां तूं पुसताय देखून आमी तुका नमस्कार करता सोम्या जेजू सगळं संवसारान आमकां सांडल्यार तूं आमकां सांडून घालिनाय देखून आमी तुका नमस्कार करता सोम्या जेजू वर्त्या रितीन आमचो तूं मोग करताय देखून आमी तुका नमस्कार करता सोम्या जेजू सदांच आमच्या खातीर तूं राखून रावताय देखून आमी तुका नमस्कार करता सोम्या जेजू
आमची पातकां बगसून पेल्याक बगसूनचे प्रेरण दिताय देखून आमी तुका नमस्कार करता सोम्या जेजू आमकां पवित्रपणाच्या वाटेन तूं चलयताय देखून आमी तुका नमस्कार करता सोम्या जेजू सर पवित्रपणाचें केंद्र तूं जालाय देखून आमी तुका नमस्कार करता सोम्या जेजू तुज्या कडवळांतान पवित्रपणाची जर आमकां दिताय देखून आमी तुका नमस्कार करता सोम्या जेजू ये देवा पापा तू सर्गींच्या सरपडून तुका नमन करता आराधना वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता आमकां तांगता जाल्यार देमी मारी येता ह्या मुखले घडी सांगना जाल्यार आमी बसची येता पूण ह्या वखता कळटा भाव भयणीनो आमी सर्व आमच्या युवा जाणांचो उडास काडया तांची तेसावां आमी जेजूक समर्पण दिवया तांचे पासत मागया मुखार भाव भयणीनो युवा जाणां जावन आसात आमची मुटली पिळगी आनी कितली बरी ती जावन आसात ह्या संवसारांत एक दिवो भाशेन ती पेटोवन आसात जायते शिकाप ते आसल्यार हर एक शिकाप ती पंथावन म्हणून एक चॅलेंज म्हणून घेवन ताचे वयर जैते वोन जावंक ती प्रयत्न करतात आमच्या समाजे खातीर ती वावुरतात आमच्या फिरगजी खातीर ती वावुरतात फिरगजीन खरी कसलें कार्य आसत जाल्यार आपलो मोठो हात दिवन आपली सकत जोरोवन दीस म्हूण लेखा नासता रात म्हूण लेखा नासता हांव काम करतात सबार पोवटी आमच्या युवा जाणांनी केल्लें काम आमी पारखूंकच ना तांच्या कामाक आमी महत्वच दिवंक ना केवळ आमी तांकां टिकाच केली खाली दुखयलें आज तांणी केल्ल्या बऱ्या कामाक आमी देवाक अर्घां दिवया आमची भुरगीं आमकां देवान दिल्यात आमची युवा जाणां आमकां देवान दिल्लें देणें तांचे पासो देवाक अर्घां दिवया आमकां देवान बरीं भुरगीं दिल्यात देवान कोणाय की वायट कण रसोवना हर एकलीं बरीं जावन आसात थोडे पावटी थोडे मनशां सायबाच्या आसकत काय वरवीं इल्लीं ती अडचण पडल्यान जावंक पुरो पूण तांकां फाटीं हाडचें काम आमचें तांकां आमी तांची सूख दाखोवची न्ही भगार तांणी फाटीं येवंक वाट दाखोवचें आमचें काम जावन आसा सुखी कोणीय दाखयतात फाटीं येवची वाट दाखोवचें गरजेचें जावन आसा जेजून कोणाक आपले सुखी दाखोवनात जेजून कोणाक टिका करूना बगार तांणी फाटीं येवंक अवकाश करून दिलो सगळ्यांनी जाके वतय तो एक सुखागार म्हणून ताणें केल्लें वायट काम पळयलें पूण जेजून ताका वाट दाखयली म्हाका तुज्या घरा ये जाय तुवें कितें केलां म्हूण जेजून जाके वाक विचारूंक ना कित्याक केलां म्हूण विचारूंक ना पूण हांव म्हाका तुज्या घरा ये जाय म्हूण विचारलें त्या व्याभिचार स्त्रीक सगळीं फातर मारूंक तयार जाली तिणें केल्लें फाताक ताणें दाखयलें वायट ताणें दाखयलें तिच्या विरोध फिर्याद ताणें हाडली पूण जेजून तिणें कितें केलें सांगूंक ना बगार तिका शिक्षा दिवंक आमकां कोणाक आदार आमकां अवकाश ना आमी सगळीं फातके म्हणून जेजून दाखोवन दिलें कोणेंय तुका गुन्यांव मांडून आंगी स्त्रिये हांवूय तुजेर गुन्यांव मांडिना आनी मुखार पाताक करिनाका मुखार भाऊ भयणीनो सबार पोवटी आमच्या युवा जाणांक आमी तांणी केल्ल्यो सुखी परत परत दाखोवन तांकां केंडोवन आनीकी पयस वचोंक आमी कारण जाता आसतान मागया सोम्या म्हज्या भुरग्यांक हांवें समजोवंक म्हाका कृपा दी म्हणजे आमच्या युवा जाणांक समजोवंक म्हाका कृपा दी आमच्या चिंतपाक आनी तांच्या चिंतपाक जायतो तात्पर्य आसा व्यत्यास आसा आमच्या चिंतप तांचे चिंतप न्ही कित्याक म्हळ्यार आमची प्राय तांची प्राय न्ही ती आयच्या संवसारा प्रमाणे ती चिंतात
ताचो मतलब तांचे चिंताप सूख न्ही पूण आमी तांकां समजोवंक विसराल्या आमी तांकां समजोवंक ना सोम्या आज आमकां आमच्या युवा जाणांक समजोवंक करपा दी तांच्या चिंतपा प्रमाणे आमी तांकां पारखूंक म्हाका करपा दी आनी तांच्या चिंतपा प्रमाणे तांकां सूक्त वाट दाखोवन सदांच ताणें उजवाडाच्या वाटेन चलोवंक हांवें वाट दाखयशें म्हाका करपा दी सोम्या मुगाळाचे समर्पित आमच्या युवा जाणांक जायते चॅलेंज आसात सोम्या आज इस्कालाक गेल्यार एका मार्क्सा खातीर थंयसर चॅलेंज चलून आसा तांच्या मदें एक कॉम्पिटिशन चलून आसा सोम्या असल्या कॉम्पिटिटीव वर्ल्डांत ह्या संवसारांत सोम्या आमच्या युवा जाणांच्या माथ्यार जायतें वजें आसा जायतें प्रेशर तांचे वयर आसा सोम्या तांकां ह्या प्रेशरा वयर घरांत हांव चड आनी चड मार्क्स काडी जाय म्हणून तांकां वत्तड आसा ताच्या फ्रेंड्सांत वत्तड आसा इस्कोलांत वत्तड आसा सोम्या ह्या वत्तडा मदें तांणी बरी जिणी जिवंक तांणी डिप्रेशनाक वचना तशें तांणी देदेस्पोर जायना तशें तांणी फ्रस्ट्रेट जायना तशें सोम्या आमच्या युवा जाणांक राखतो सोम्या समर्पित आमच्या युवा जाणांक ह्या आकर्शीत संवसारांत भोव सलीसपणी आमी वाडलेलीं मनशां ह्या संवसाराच्या बुलोवण्याक बुलोवंक शकता तर सोम्या आमच्या बरींच आमची युवा जाणी ती आसकत मनशां सायबाची ह्या संवसाराच्या बुलोवण्याक तीं बुलोवंक शकतात म्हज्या बरींच ती मनशां सायबाची तर सोम्या आमच्या युवा जाणांक सांबाळ तांकां मुखार जायती वाट आसा जायतो फुडार आसा जायतीं वर्सां तांणी जिवंक आसा सोम्या ह्या संवसाराच्या बुलोवण्याक तांणी सांपडन तांचो फुडार तांणी पाड करीन अशें सोम्या आमच्या युवा जाणांक सांबाळ तरणाटपणार तरणाटपणाच्या संतोशांत सबार पोवटी आपलो संतोश दाखोवच्यांत ती घुस्पडतात सोम्या आपलो संतोश दाखोवच्यान वचून आपल्या वाहना मुखांतर जावं दी ह्या हेर सवया मरिफात आपलो संतोश एकामेका वांटतना सोम्या सुखी करतात अवघडाक बली जातात सोम्या आमच्या भुरग्यांक तांचो संतोष कसो तांणी हेरांक दाखोवचो म्हणून शिकोवन दी तांच्या संतोष दाखोवच्या कार्यांत तांणी आपल्या जिवाक बदक करिनाशे आपल्या जिवाक तांणी वायट हाडनाशे सोम्या तुज्या अमोलीक रक्ताचें संरक्षण तांकां दी खंयच्याच अवघडाक खंयच्याच पाड सवयाक खंयचीच वस्त तांच्या कुडीक बली बदक करचे तसली वस्तूंक ती बली जायनासतना सोम्या तांचो संतोष सूक्त रितीन आनी सारके दिशेन तांणी वापरूंक सोम्या तुजो उजवाड तांकां दी मुखाळाचे तरणाट प्रायर एकामेकाक आकर्शक जावचे ते वाजबी ते स्वाभावीक सोम्या पूण एकामेकाक आकर्शीत जाता आसतना आपलो फुडार तांणी मोतीन धरन आपल्या जिणयेची मेटां तांणी उडास धरन केदींच तांणी आमसोरान खंयच्याच एका संबंधाक पडनाशें आमसोर करन तांणी आकर्शणाक बली जायना तशें सोब्या सूक्त चिंताप आठोवन सूक्त रितीन तांणी दिशा धरिशें सोम्या आमच्या युवा जाणांक आधार दी तांणी सारकी विंचवण करूंक सोम्या तुज्या पवित्रत्वेचो आधार तांकां दी तांकां राख सोम्या जेसू सोम्या आमी समर्पिता आमच्या युवा जाणांचे शिकाप तांणी शिकपांत खड्डी जावन मुखार येजय सोम्या पूण शिकप तांकां वजें जायनाशें शिकप तांकां वत्तड घालना तांकां तांची मोत देदेस्पोर करना तशें सोम्या तांकां तूं राख सबार जाणां युवा जाणां सोम्या कश्ट जातात शिकलेले मोतींत उराना कितलें शिकल्यारय तांकां उडास येना म्हूण कश्ट जातात सोम्या धाड तुजो पवित्रत्व ह्या आमच्या भाव भयणींचेर तांणी शिकयले हर एक उडास धरच्याक तांकां तूं कृपा दी जेसू जायते आमचे युवा जाण शिकप जोडलां पूण काम ना सोम्या काम सोदूनच आसा आजकाल संवसारांत काम उणें जालां सोम्या यांत्रीक आनी डिजिटल वर्ल्डाच्या प्रगती वरवीं संवसारांत मनशाचे हात उपयोग करचे भोव उणें जाल्यात सोम्या आनी ह्या वरवीं जायत्या आमच्या युवा जाणांक काम ना शिकप आसा जाणवाय आसा शाती आसा पूण आपली 10 बोटां जोरून आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी वळोवंक तांकां खुशी आसा जाल्यार अवकाश ना जेजू दुखां गळयत्यात तुज्या मुखार सोम्या आमच्या भुरग्यांक अवकाश करून दी
आमच्या युवा जाणांक अवकाश कर दी तांणी ती काणयोची जबाबदारी तांणी बरे करून चलोवन व्हरच्याक तांकां सूक्त काम वेळार फावो कर दे सोम्या सोम्या मी मागता हांव आमची युवा जाणां बरे जिणये सांगाती सोदून आसात सूक्त जिणये सांगाती सोदून आसात सोम्या सबार पोवटी आमी केवल आमच्या चिंतपाच्या योजना प्रमाणे जिणये सांगाती सोदून आमी कश्टार पडता जिणये सांगाती म्हळ्यार सोम्या केवल शिकपांत समाज संपण न्ही केवल आर्थीक स्थितीन समाज संपण न्ही पण सोम्या मोगाच्या बांदान समाज संपण म्हूण चिंतून हेर संगतीक चड महत्व दिनासतना सारके रितीन मोरा पर्यंत एकामेकाक सांगात दिताले तसले व्यक्तीक सोदूंक काडूंक तांकां बरें मन उदार मन फावो कर सोम्या मोगाळ्या जेजू ह्या वखदां आमच्या सर्व युवा जाणांक तुज्या हातांत समर्पण दिता समर्पिता समर्पिता सर युवा जाणांक समर्पिता 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 सर युवा जाणांक समर्पिता जेजू आमी समर्पिता आमच्या त्या युवा जाणांक जी आपल्या आवय बापय तांकां सारकी समजणी मेळना आवय बापाय तांकां सारकें समजनात तांच्या जिणयेंत तांच्या आवय बापायचो जायतो मोग तांकां आसा जाल्यार आवय बापायक तें पारकोंक समजना आनी कितल्या दुखान तीं आसात सोम्या सोम्या तांचो तो मोग आवय बापाय प्रती आसलो तांच्या आवय बापायक पारकेशें कर तांच्या घरांत तांणी समाधानान जियेशें कर सोम्या कितले तांणी प्रयत्न केल्यार सोम्या तांच्या कुटुंबांत तांकां भरपूर आधार मेळना भरपूर पाठिंबो मेळनासतना ती दुखांत आसात सोम्या ह्या आमच्या दुखा युवा जाणांची दुखां तूं पुसून काड तांणी करचो वावर तांणी करचो मोग तांच्या कुटुंबाच्या पारकेशें कर सोम्या जेजू ह्या युवा जाणांक तुज्या हातांत समर्पिता 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 कुटुंबान कश्टांच्या युवा जाणां समर्पिता समर्पिता कुटुंबान कश्टांच्या युवा जाणां सोम्या समर्पिता युवा जाणांक सोम्या आपल्या सांगात्यांचे इश्टागात्यान संतोष वाटयत आसतना थोड्या पोवटी कसले सारके कसले सूख म्हूण समजनासतना नेणारपणान थोड्या वायट सवयांक बली जाल्यान तांकां खोशी आसा सोम्या बरी जिडी जियोंक तांकां खोशी आसा सोम्या त्या वायटांतून भायर येवंक पूण सबार पोवटी हो संवसार ताका अवकाशच दिना हो संवसार तांकां फाटी येवंक अवकाश सोडिना सोम्या ती मागतात सोम्या म्हाका फाटी येवंक खोशी म्हाका जायना हांव लप जालां हांव बली जालां हांव हांतून बुडोवन गेला सोम्या म्हाका भायर हाड म्हूण बुडबोब मारन आसात सोम्या ह्या पुरा सर्व कश्ट तेल्या ह्या म्हज्या भाव भयणीक ह्या युवा जाणांक तुज्या हातांत समर्पिता सोम्या ह्या सर्व कश्टांतले ह्या लोकतोण्यांतले तांकां तूं भायर काड सोम्या जेजू तुजे लागीं परत हांव समर्पिता समर्पिता सर वायटांक संपडल्या जाणां समर्पिता समर्पिता सर वायटांक संपडल्या युवा जाणां सोम्या समर्पिता हांव युवा जाणांक जांकां शिकोवंक मोत आसा पूण जाल्यार शिकिल्ले उडास व्हरना कितले शिकल्यार तांकां तांच्या मोतींत कितेंय उरना सोम्या आशे येतात शिकोवंक पूण जाल्यार साध्य ना सोम्या तुका असाध्य म्हणलें कितेंच ना ह्या आमच्या भाव भयणीची ह्या आमच्या युवा जाणांची चिंताप मोत जाणवाय तूं आपड सोम्या तुजो जाणवायचो स्पिरीट तुज्या शाणेपणाचो पवित्रत्व तांचे वयर सोम्या धाड आनी तांकां तूं शाणेपण दी तांकां शिकोवंक कुमक कर सोम्या समर्पिता समर्पिता शिकोवंक कश्टांच्या युवा जाणां समर्पिता समर्पिता
शिकोंक कश्टांच्या युवजणा सोम्या समर्पिता युवा जणांक जायती जाणां शिकोंक भोव आशा आसा, जाणवाय आसा, मत आसा, हर एक आसा, पूण तांचे कडेन सवलत्यो नात सोम्या. तांकां शिकोंक मत आसा पूण तांकां शिकोंक फीस बांदतल्यांची कोण नात, दुबळ्या कुटुंबांत जल्मल्यान. सोम्या आमकां ह्या सर्व युवा जाणांक पार्क करून तांकां शिकोंक एक अवकाश करूंक बरो मत दी सोम्या. ह्या सर्व शिकोंक आशेतल्या युवा जाणांक तांकां बरी सवलत मेळच्याक, तांकां अवकाश मेळच्याक, कश्टातल्या दुबळ्या युवा जाणांक तुज्या हातांत समर्पिता सोम्या जेजू. समर्पिता समर्पिता सर दुबळ्या युवा जणा समर्पिता समर्पिता सर दुबळ्या युवा जणा. सोम्या समर्पिता सर्व कश्टातल्या पिडेस्त युवा जाणांक, सबार जाणां ॲक्सिडेंट जावन पांय मोडला, हात मोडला, सबार जाणां युवा जाणां सोम्या तांच्या तरणाटपणांत कितें तांणी कुशालाय केल्ली पूण आतां ॲक्सिडेंट जावन तांची आख्खी जिणीच खाटल्यार म्हणल्यार बरी जाल्या, कस्तार आसा. जायते तरणाट प्रायर सोम्या युवा जाणां फुलच्या पयलूच तें भावोन गेलां, तांकां नाना रितीची मारे कारपीड आयल्या सोम्या. तांची फुलची प्राय, तांची खेळची प्राय, तांची संतोशाची प्राय सोम्या. ह्या प्रायर तांकां भावोंक सोडिनाका, तांकां भावोन नश्ट जावंक सोडिनाका सोम्या. तुजें आमोलीक रगत तांचेर शिमटय, तांकां गूण कर सोम्या. तांकां परत फुलोवन येवंक तांकां अवकाश दी सोम्या जेजू. ह्या सर्व पिडेस्त आमच्या युवा जाणांक तुका समर्पण दिता. समर्पिता समर्पिता सर पिडेस्त युवा जणा समर्पिता समर्पिता सर पिडेस्त युवा जणा. मोगळाची सू आमी जाणाव सोम्या सर्व तुजेर असणे युवा जाणांक तुवें रचलाय. ती तुजी सांगाती सोम्या, ते तुजे आपोस्तल, ते तुजे सर्व विश्वासी शिस्त सोम्या. तांच्या मारिफात आमच्या ह्या संवसारांत नाना रितीची विस्मितां आकर्शक संगती तूं करच्यार आसा आमी पातयेता सोम्या. आमच्या युवा जाणांक तूं सांबाळताय म्हण आमी जाणाव. आमचे युवा जाणां आमच्या मुखल्या पिळगेंत आमच्या ह्या धर्माक, आमच्या समर्थेक बरें नांव हाडटली, आमच्या पवित्र सभेक बरें नांव ती हाडटात सोम्या. आमी जाणाव पातयेता सोम्या. तांकां राख सांबाळ, तांकां कुमक कर, तांकां आशिर्वादीत कर. ह्या वक्ता सोम्या जेजू तुजो आशिर्वाद आम्हा सोमेस्तांचेर आमी मागता. आमी आमच्या युवा जाणांक सारकें समजून तांच्या सांगाता आमी सदांच सोडदोड करन, तांकां चड आनी चड उमेद पाठिंबो दिवन आनीक उंचल्या पावंडाक आमच्या युवा जाणांक पावोवंक आमकां कृपा दी, आमकां आशिर्वादीत कर. येद्या व्हडा सक्रामेंता गीत आमी गावया. येद्या व्हडा सक्रामेंता
ये देवा विचित्र सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टा मरणाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगा सारको आनी तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी सदांच मान करूंक आमकां फावो कर. आमच्या युवा जाणांक तुवें पृथ्वेचो उजवाड जावन धाडलाय. सदांच तांचे सोबे तूं जियेताय आनी तांकां पवित्र करताय. तांची पवित्रते जिणे वरवीं ह्या संवसारांत बरेंपण आनी पवित्रपण हाडून आमच्या युवा जाणांक बऱ्या फुडाराक तूं पावय. तूं जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना. Guarda-kai somia, guarda-kai, tu guarda-kai somia. हर एक दिस हर एक घडी तू ताजे संगी रावून वाटदाखय, तू वाटदाखय सोम्या. रातांका तू रातांका सोम्या, रातांका तू रातांका सोम्या. हर एक दिस हर एक घडी तू तांचे संगी रावून रातांका, तू रातांका सोम्या. मोगाळ पुत्रा सोने ओंकार मरी आशीर्वाद दीव आमकां. मोगाचनो आशीर्वादीत केल्ल्यान जेवण तयार आसा. दैकन सर्वांनी स्वीकार करचे. प्रिय रे